करू हांव अनूप खोबरेकर आणि बिल्डर आणि आम्ही तिनूय पार्टनर ऑफ लिंक रिअल्टर्स अँड डेव्हलपर्स. आम्ही म्हापशा हांगा शिमेर व्हाईट कॅसल म्हणून एक बिल्डिंग बांधला जे आम्ही 2012चे अप्रुव्हल आसा. दोनदा आम्ही रिवायज केलो प्लॅन. ऑक्युपन्सी 2017 घेतली, सगळ्यांक पजेशनां दिल्ली. सोसायटी जावंक ना ओन्ली बिकॉज ऑफ रेजिडंट प्रॉब्लम, बिकॉज कोण दुबय आसा कोण हांगा थंय. सो आफ्टरवर्ड्स आमी तिगांयनी एक फ्लॅट अलॉट केल्लो. सो एका फ्लॅट जो अलॉट जाल्लो हेणी एका बायलेक विकलो. म्हाका तेजें नांव घेवपाचें ना बिकॉज म्हाज्यान तेचे भरपूर केसीस चल्ला, म्हाजेर कंप्लेनी घालीत आसा. सो हेणी फ्लॅट विकल्या उपरांत 1.5 वर्स सामके आसले, मेंटेनन्स बीन दिताले. आय वॉज मेंटेनिंग द बिल्डींग बिकॉज ऑन पीपल रिक्वेस्ट. आणि मागीर म्हाजेर केसी चालू जाल्यो ते बायक लागून. बाय आमची लिगल आसा, ती बाय पोरणी आसली, तीच आमी रिनोवेट केला आनी ती रिनोवेट करून आमी तेंच्या हँडओवर केल्ली ती. सो जेन्ना PWD उदक येना बायचें उदक यूज करताले. सो त्या बिल्डींगेन 3 जाणां 36 युनिट्स आसा टोटल फ्लॅट्स अँड शॉप. 3 जाणां जी आसा तेंचें म्हणणें आसलें कितें की ही बाय बंद करा, कॉन्टेमिनेटेड आसा. सो आमकां काय सांगिनासतना तेंच्यांनी टेस्ट केले. सो हांवें म्हणलें ओके कॉन्टेमिनेटेड आहा, म्हाजो रायट ना हांगासर बिल्डराचो, हांव सगळ्या लोकांक विचारता. सगळे लोक म्हणटा बाय बंद करूं नाका. मागीर हांवें ती म्हाजेर कंप्लेनी जाता म्हणून डिस्कनेक्ट केल्ली. डिस्कनेक्ट केल्या उपरांत हांवें सगळे कडेन हँडओवर केले लेटर. आनी कंप्लेनी मातशी आनी एकदां तुमी हें करा, कंप्लेनी फक्त म्हाजेर जाता. सो दीस इज टोटल 2023 ऑगस्टाच्यान चालू आहा म्हाजेर. मॉलेस्टेशन केस सुद्धा घातली, म्हाजेर खूब केसी चालू आसा. ही जी बायल आसा आनी आतां एक मुणकार आसा ती तिच्या वांगडा लागला, जेका आमी 2 फ्लॅट 1 शॉप 3 लाख 3 वर्सां भाडे रावपाक दिले, प्लस हँडओवर केले पोजिशन. तितलो एक फ्लॅट तिने काडून आनी कोणाक विकले, थंय आमी सायन मारली. 6 वर्सां जाली ती सांगता आपल्याला पयशे ना म्हणून सेल्डिटाक म्हणून आमी तिका 500 काडटा. आतां ती सडनली येयला आनी म्हाजेर हिच्या वांगडा रावन केस घालता की तूं फ्लॅटाची सेल्डीट तुवें करपाचें आनी तुवें आमकां फटयलें आनी आपूण भाडकार खंय. तिचे ऑक्युपंट कॉलमान नांव आसलें 50 स्क्वेअर मिटर. आतां हो तो बाय आयज जी बंद केला, आमकां WRDन लेटर धाडलेलें की तुमी बाय इलिगल मारला आनी तुमकां कन्स्ट्रक्शनाक 2012च्यान यूज केला. सो ती 3.5 लाख रुपया फायन मारलेली. आमी रिप्लाय दिलो आनी आमी सराक वचोन मेळ्ळे नाजारेत म्हणून की आमी ती बाय इलिगल मारूंक ना, तीच बाय आमी रिनोवेट केला आनी आमी तेच्या कन्स्ट्रक्शनाक उदक यूज करूंक ना. सो त्याच्या उपरांत ते थंयच हे जाल्ले. मागीर हांव नको तो दिसता रिटायर जाला, न्यू ऑफिसर येयलो, परत लेटर येयलें की तुमकां भरची पडटली. आमी म्हणलें आमी भरी ना. सो त्याच्या उपरांत आमकां एक क्लोजर ऑफ वेल म्हणून तेंच्यांनी आनीक कंप्लेन घातली की वेल बंद करची. पण लोक कितें म्हणटा बिल्डिंगेचे वेल कित्याक बंद, आमकां एटलिस्ट ते गार्डनाक तरी यूज करूंक मेळटलें उदक. बट ते WRD डिपार्टमेंट आयकना जालें. सो आतां WRD डिपार्टमेंट कोण कितें चल्लां म्हाका कांय खबर ना, तेंकां इतको कित्याक सपोर्ट करता आनी कितें तें. सो हेचेर आतां आमकां लेटर येयल्लें. सो आमी आयज हांगा प्रेझेंट आसा. म्हाका फक्त म्हाजी बाजू मांडपाची आसली की आमची बाय इलिगल ना. आमी जर इलिगल म्हणटा तेंच्यांनी 5-5 हजार रुपया फायन मारला ते आमी भरूंक रेडी आसले. पण आमी फायन भरूंक रेडी ना बिकॉज आमचे बिल्डिंगेक आमी उदक यूज करूंक ना. आनी बाय बंद केले सुद्दां आमकां फरक पडना. 2017 आमी पजेशन दिल्लेलें आसा, आमकां फरक पडना. फकत कित्याक म्हाका तेंच्यांनी बायट दिला म्हणून म्हाकाय बायट दिवचा. सो दीस इज माय बायचे उदक बी टेस्ट बी केल्ले मागीर तेंच्यांनी जेन्ना कंप्लेन घातली कितें हांवें मागीर म्हाका कॉपरेट केलें हेल्था वांगडा, टेस्टिंग केलें. मागीर ते ट्रिटमेंट केली कितें घालून परत टेस्टिंग हांवें मागलें म्हाजें लेटर दिवन. जाल्यार ती कॉन्टेमिनेटेड इकोली दाखयतालो. सो हांवें कितें केलें डिस्कनेक्ट केलें वयर वयताचें उदक आनी हें केलें. आतां म्हणलें तुमकां जाय जाल्यार तुमी PWDचेच यूज करा. आनी इकोली काय आमी घालूंक ना. जर ती कंप्लेन जावंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट सगळा तुमी हांगासर जे खणला पळय तेन्ना तो जरो खंयचो तरी कोणाक जालो. आनी ती इकोली म्हणटा हो तो एक बाय आसा हेती बाय, जेन्ना त्या बायचें उदक ना तेन्ना हे ज्यो कंप्लेनी केला ती त्या बायचें उदक हाडटाले. मागीर तेका इकोली ना. त्या बिल्डरान बाय मारला हांगासर, तेका इकोली ना. हे गटर आसा, हे गटराचे मस्किटो येना. सो तेंच्यांनी न्हू बेश्टे मेन टार्गेट हांगासर हांव आसा अनूप खोबरेकर, बाकी काय ना. हे म्हाका स्वतावणूक चल्ला 1.5 वर्साच्यान. आनी फक्त 3 मनशां, बाकीचे सगळे बिल्डिंगेचे आमचे ती नांवां तूच सांग, म्हाका सांगपाची ना. एक म्हणजे सारिका वसिष्ठ जेनी एका फ्लॅट फ्लॅट पळय ते, एक उमेश, पयलीं एका एकटो आशिल्लो गोळाकर सिद्धेश खडपट्टी म्हणून, तेणी आतां बंद केले. कित्याक तेका कळ्ळें की आपूण इतके करप नासता. सो तो फाटीं सरलो. आनी एक प्रशांत जैन जेनी ते इलिगल रेस्टॉरंट म्हणून कंप्लेन घातलेली, तोय तेका हांवेंनूच शॉपाक गेला. तो म्हाज्या वांगडाच आसलो. तेणी इवन वयर रूम बांदपाक हे सगळ्या लोकांनी वयर रूम बांदलो आनी तेणी स्वता पयलीं पयशे दिला. हांवें फक्त काम करून घेतला. आयज त्या मनशान तेंच्या वांगडा रावन म्हाजेर कंप्लेन घातला म्युन्सिपालिटीन की इलिगल रूम बांदला. सो हांवें सांगलें म्हाका FIR आसा, हांव रेग्युलरायज करता, नो प्रॉब्लम. सो इतकी सतावणूक चल्ला. सो बायचो मॅटर इतकोच की इलिगल न्हू. आमी सांगला जर इलिगल म्हणटा तुमी आमी 5-5 हजार कितें फायन आमी भरता आमी, बट आमी फायन भरचे ना की आमी उदक यूज केला. आतां तेंच्यांनी तो दुसरो इशू केला की बाय थंयसर बेश्टी आसा, तेतूनसून खंय मस्किटो ब्रीड जाता. बेस्ड ऑन दॅट ती आतां बंद करपाक येयला WRD. आनी WRDन आमकां कोटेशन धाडला 90,000चे. आतां म्हाका सांगा एका वरा भितर ती बाय बंद केली. तुमी फुड्यान आसा प्रेस, ओके.
एका वरान जेसीबीन 90,000 खंय लागता फक्त तेच पुरपाक भितर लागना बायक जर पुरता न्हू ते जर सांगता तेका सामकी ट्रिटमेंट आसता पयलीं तेका कितें घालूंक जाय बरोबर मरे मागीर तेका चिरे घालूंक जाय रबल घालूंक जाय आनी रबल घातल्या उपरांत मागीर ते मातयेन पॅक करूंक जाय तेंच्यांनी डायरेक्ट आमचें तें मोडलां आनी पॅक केलां सो हेचेरूय हांवें WRDक हांव कितें ते कोर्टान व्हरतलो आनी त्या ऑफिसराकूय पर्सनली कोर्टान व्हरतलो कित्याक 90,000 कोट कसो दिलो एका वरा भितर बायक उरली तेंच्यांनी. Yes, thank you. Secondly, what I would like to say is that water table of this well is the same. There's no difference between White Castle and the other areas of well behind it. And the water, if it's contaminated, can be treated. You can treat by chlorine. Even now, this PWD puts chlorine in the water, which they already put liquid chlorine. The chlorine lasts maximum to give that effect for the water. It's about 3 or 4 hours. You test that during 3 These are hours or 4 pharmacists. hours. 3 hours or 4 hours you test, you will not get any contamination. Even E. coli will die. But after 3 hours, nobody is sure what exactly can happen to the water. I don't want to talk all this And business. Goyan Jeep But Bay closing the by well is out of question. That well can be treated. Yes, your good name, sir? I'm Winston. That well can be Winston treated D'Souza? with chemicals. Either with potassium hypochlorite, with reverse osmosis, you can put all the. Yes. Thank you. The- विन्स्टन सोजा झेवियर, शरण शिरोडकर, अनुप खोबरेकर. yes, thank you.